नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकराचे गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयच्या जनमत कौला दिसा सांखळेच्यान म्हादय वचोवपा खातीर सुरू करतलो जन आंदोलन म्हणटा विजय सरदेसाय। पर्यटक टॅक्सीचे भाडे विमानतळाची सेक्युरिटी तशेंच हेर प्रश्न सुटावे करपाक मंगळारा घेतलो मुख्यमंत्र्या वांगडा खास बसका। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली माहिती। बार आमळे खाजन समितीन बानाची जतनाय घेवनाशिल्ल्यानूच फुटलो बान। समितीच्या 6 वर्सांचो हिशोब दियात शेतकारांची मागणी। कोरगांवचो पेठेच्या वाड्यावेले नळ सुके उदका पुरवण करात सारखी ना जाल्यार मोर्चाक रावात तयार। थळाव्या लोकांची शिटकावणी। इतिहासीक पर्पल फेस्टाक खासा क्षमतेच्या व्यक्तींकडल्यान उपाट प्रतिसाद। मार्गदर्शन सत्रांत हाल्ली प्रेरणादायी मनरिजवणीचे कार्यावळी जाली तुस्त। आणि मांद्रेच्या धाल्याची परंपरा पळोवपाक लोकांनी केली गर्दी। पारंपारीक जिनोळ्यो फुगड्यो म्हणत बायलांनी सादर केली धाल्यांची परंपरा। आता खबरो विस्तारान। गोंय सरकारान म्हादय न्हय कर्नाटकाक विकल्या आनी कर्नाटकांत वेंचणूक निवडून येवचे ह्या हेतान हो खेळ चालू आसा अशी टिका विजय सरदेसायन गोंय सरकाराचेर केल्या। एके वटेन सरकार म्हणटा विरोधकांनी एकठांय येवन झगडचें, न्यायालयांत वचून म्हादयचो प्रश्न सुटावो करचो। आता लोकांनी एकवटान येवन म्हादय खातीर झुजपाचो वेळ आयला। हांव लोकां वांगडा उबो रावन ओपिनियन पोल दिसा सांखळी मतदारसंघांतल्या चळवळ सुरू करतलो अशें विजय सरदेसायचें म्हणणें आसा। म्हादयचेर एक सारकें क्लियर दिसूंक कळटा म्हणटा तें जी सरकारान गोंयचे जनतेक उदकाक पातीशेर करून मारपाचो प्लॅन फुडें घाला। एक कर्नाटकान बीजेपी इलेक्शन जिखपा खातीर आमचें उदक डायवर्ट करता। सरकार सगळ्यांक एक जावंक जाय म्हणटा। एक जावंक जाय कितें करपाक? वचून कोर्टान उबें रावपाक आनी कोर्टान केसूच ना येवपाक। आमी आतां कोर्टान गेले, सगळे एक जाले आनी कोर्टान गेले आनी लास्टाक कितें जालें? कोर्टान केसूय येना। ही परिस्थिती आमची जाल्ली आहा। सो म्हाका एक दिसता की गोंयचे जनतेन म्हादयचे झूज हातान घेवंक जाय। पॉलिटिकल क्लास हॅज फेल्ड देम। आतां हांव आहा लोकां बरोबर आहा। हांव जो काल तांणी कॉल दिला की मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान ओपिनियन पोलाच्या दिसाक मिटींग करपाची, त्या कॉलाक हांव सपोर्ट करपाक आहा। हांव थंय वतलों आनी म्हाका दिसता अवेरनेस थंय जावपाक जाय। कित्याक पयलो पॉयंट म्हादयचो एफेक्ट जाता म्हणटा तो सांखळे मतदारसंघात। वाळवंटी नदी जर डायवर्ट जाली जाल्यार थंयचे लोक पयले उदकाक पातीशेर जातले। पूण नोकऱ्यो कितल्योय दिल्यो, पयशे कितलेय खावयले, व्हडले मुखेलमंत्री म्हणून जावन मिरयले, कांय फायदो ना। मोपा विमानतळावेल्यान पर्यटक टॅक्सीचे भाडें, सेक्युरिटी, टॅक्सी कावंटर, लॉजिस्टीक, पार्किंग तशेंच हेर विशय सुटावे करपा खातीर मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन खासा बसका घेवन हे प्रश्न सुटावे करतलो अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या। कांय टॅक्सीकार चड पर्यटकां कडल्यान भाडें घेतात अशें सांगून आरोप करपाक लागल्यात। मात अशे आरोप केले म्हणून टॅक्नॉलॉजीचो उपेग केले बगर सरकार रावचो ना अशेंय तांणी टॅक्सीकारांक ह्या वेळार स्पश्ट केलां। आणि एक बरी मेसेज वचची पडटा जगाक की बरे इशू गोंयांत तयार जाले म्हणून। ना की एक आमचे प्रॉब्लेम कितें जाला, धाकटे स्लिपींग ते व्हायरल जातात आणि मेन इश्यूज मागीर सायडीक उरतात। सो आमचे मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ह्या विकान इमिजिएटली एक रिव्यू आसतलो, जातूंतल्यान एक 7-8 दिसाचो कार्यकिर्दीन मोपा सुरू जातकर थंय सेक्युरिटीचो प्रॉब्लेम कितें आसा, थंय भितर पॅसेंजरांक कितें आसा, आमचे जे कावंटर आसा थंय कितें प्रॉब्लेम आसा, ते असले सीपी येता ते कितें प्रॉब्लेम आसा, पार्किंगाचे कितें विशय आसा, ते लॉजिस्टिक्साचे कितें प्रॉब्लेम आसा, हे सगळे उलोवन हाजेर फुडले इम्प्रुवमेंट जातले। सो एवरी वीक करून म्हाका दिसता वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स अ बेटरमेंट ऑफ मोपा एंड द अवेलेबल रिसोर्स जे आमकां पूर्ण फक्त उत्तर गोंय न्ही जाल्यार गोंयांत पूर्ण तरेन फायदो जातलो। ना की चर्चा करपाक इशू आसा, हो इशू चर्चेचो आसाच आमी मानता आनी ताची सुदारणा करपाची गरज आसा, ही उलोवनूच जातली। पूण अशें करून समज लागलें जाल्यार खंयचीच गजाल सारकी जावची ना। सो म्हजो एकूच मत आसा की असल्यो स्लिपी ज्यो तांणी दिल्या इनकम्प्लीट
ती इनोवा वापरली का आनी खंयची वापरली का विंगर वापरली ती कळुना. ती एखादी फाल्यां आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक सांगल्यार गाडी खंयची वापरली, पॅसेंजर कोण गेल्ले, कितले गेल्ले, सगळो रिपोर्ट मागला. तो फाल्यां मेळटलो. पूण तो मेळटकर ते स्पश्टीकरण करपाचें आमचें काम न्हय. आमचें काम असो इम्प्रुवमेंट करपाचो. आनी तो इम्प्रुवमेंट करपाक आमी पूर्ण तरेन मुख्यमंत्र्याक घेवन, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक घेवन, बाकीचे सगळे स्टेक होल्डराक घेवन, इन्क्लुडींग टूर्स अँड ट्रॅव्हल्साचे जितले आसा तांकांय घेवन आनी गोवा चेंबर बाकीच्यांक सगळ्यांक घेवन म्हाका दिसता सोमारा डायरेक्टर टुरिझम सगळ्यांक सांगतलो तुमचे सगळे इश्यूज तयार करात. मंगळार पर्यंत आमी वी वॉन्ट टू हॅव अ मिटींग, प्रिलिमिनरी मिटींग टू अंडरस्टँड वेर दीस शॉर्टफॉल्स आर. सो म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा जनतेक गोंयच्या आनी आमच्या गोंयच्या टुरिझम सेक्टराक रिलेटेड सगळे स्टेक होल्डर्स, जे टॅक्सी भाव जावं बाकीचे जावं, कितेंय विशय आसा तोडगो काडया. टॅक्नॉलॉजी जायत पडटली आनी टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन करतले बी. ताचे खातीर बरोबर रावन काम करुया. आनी तें काम करपाक असले बारीक बारीक गजाल्यो इतल्यो हायलायट करच्या पेक्षा ताजी सुदारणा करून फुडलें काम करपाची म्हाका तरी म्हजे विचार आसा आनी ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन मांडून करूनय घेतलो. मोपा विमानतळार येवपाक आशिल्ल्या गोवा मायल्साच्या कावंटरा विशीं मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी मोर्चे टॅक्सी संघटनेच्या अध्यक्षान केल्या. विधानसभा वेंचणुके आदीं टॅक्सीकारांक फाटल्यान उबो राविल्लो जीत आरोलकार आतां खंय आसा अशेंय तो विचारता. भाजप सरकारा फाटल्यान धांवचे परस ह्या विशयाचेर जीत आरोलकारान राजिनामो दिल्लो जाल्यार आमी ताका परतून वेंचून हाडटा आशिल्ले अशेंय तो म्हणटा. आरोलकर आमचो मांद्र्याचो MLA सांगलेलें आमकां पुला पळतरी आमची गोवा मायल्स आपूण कशी देवंक दिवचे ना सांगलेलें तेणी. आमचो स्ट्रायक आसलो तेन्ना पण सांगलेलें आपूण स्ट्रायक हेका तुमकां सपोर्ट करता कित्याक गोवा मायल्साक आपूण ओपोज. आनी जेन्ना गोवा मायल्स हे केलें तेंच्यांनी तेन्ना टुरिझमाचो डायरेक्टर हो आसलो आनी बाबू आजगांवकर आमचो पेडण्याचो टुरिझम मिनिस्टर आसलो. तेन्ना हेणी फ्लॅग दाखोवन स्टार्ट केल्या गोवा मायल्स आनी हेचे कडेन बंद जायना. एक आनी आमकां सांगलेलें इलेक्शना पयलीं कशीच पुला पळतरी येवंक दिवचे ना आपूण रस्त्यार रावतलो तुमच्या वांगडा. आतां म्हयन्याच्या म्हयन्याक मिटींग येता म्हटलें. आतां इलेक्शन जाल्यार कितको टायम जालो. आतां कित्याक एकूय मिटींग घेवना तेणी कित्याक तो. आनी आतां येपाक आमकां सगळ्यांक काडूंक सोदता फुडें. ही गोवा मायल्स पयलीं बंद कर आनी गोवा मायल्स जो कावंटर येता न्हू हितून आमच्या मोपा येता तेचेर तुमचें कितें हेणी स्पश्टकरण करपाचें. आमच्या लोकल आमदारान आमच्या जीत आरोलकारान स्पश्टकरण करपाचें. हे गोवा मायल्साचें स्पश्टकरण करपाचें आनी आमच्या मांद्र्याच्या लोकांक सांगपाचें आपूण गोवा मायल्स येना. तुज्या ऑफिसा कडेन येवन न्हिदता थंय तेका तुका पडलेलें ना. मोरजेसून येवन व्हरता ते गोवा मायल्स. तुका कित्याक पडलें ना, कित्याक हे करिना. BJPच्या फाटसून धांवताय तूं, सगळें सेटींग करताय. आतां पळय टुरिझम मिनिस्टर तूं धांवताय आनी सांगताय गोवाक एक मांद्र्याचे आमी एक जाले. आमी जॉयन जावंक ना मांद्र्याच्या एपाक आनी आमी जावचे ना मांद्र्याच्या एपाक जॉयन जावचे ना. तूं लोकांनी तुका हाडलो, तूं लोकांक रावंक जाल्लो. आमी वालर मारता. शबासकी दिता आमच्या आर्लेकर सराक, पेडण्याच्या आमदाराक. कित्याक तो टॅक्सीकारा भावांगडा रावला. तेणी रिजायन पण दिलेले आमच्या पेडणेकार ताका जिखून हाडटले आमकां कॅपेसिटी गॅरंटी आहा लोकांचेर आमच्या. कित्याक तो आयज रावलो अख्ख्या कोस्टल एरियाक अख्ख्या गोंयच्या आमदारान आमचो आयज पेडणेकाराचो आमदार, आमचो पेडण्याचो आमदार आमी तेका शबासकी दिता. कित्याक तो आमच्या सगळ्या टॅक्सीकार भावांगडा रावलो आनी तेणी आपणाक जाय तसो कावंटर करून घेतलो. अशें जाय आमकां आमदार. हे न्हू हेच्या फाटसून धांवले तेच्या फाटसून तूं लोकांनी हाडला. तुका लोकां वांगडा राव म्हणून तुका आमकां कॅपेसिटी आहा. तुका गव्हर्मेंट आयकना, तूं रिजायन दी, आमी तुका जिखून हाडूंक शकता. अशें आमचो लोकांचो पावर तुका दाखोवंक शकता आमी. बांद फुटिल्ल्यान मडकयच्या आमरे खाजनांत खारें उदक भरलां. ताका लागून थळावे शेतकार बेजारल्यात. बार आमरे खाजन समितीन बांदाची जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान हो बांद फुटिल्ल्याचो आरोप करीत शेतकारांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांक घेराव घालो. तशेंच फुर्योज जाल्ल्या शेतकारांनी 6 वर्सांचो हिशोब लेगीत ह्या वेळार मागलो. पेडण्यात दर एका वाठारात उदकाक लागून लोकांचे हाल जाल्यात. लोकांच्यो हुयेली चल्ल्यात. पेडणे कोरगांव पेठेच्या वाड्यार कितलेशेच म्हयने जाले उदकाचो आपालिपा चलिल्ल्यान बायलां आतां कळशे घेवन रस्त्यार देंवल्यात. दोंगरार उदक चडटा जाल्यार आमकांच कित्याक उदक चडना असो प्रश्न थळाव्या बायलांनी सरकाराक केला. 24 वरां भितर उदका पुरवण जायना जाल्यार पेडणेच्या भौशीक बांदकाम विभागान मोर्चा व्हरतली अशी शिटकावणी लेगीत कोरगांवच्या बायलांनी ह्या वेळार दिली. कोण आनी खंय गेलो एक्सिडंट पासून जाल्यार घरातले आमकां उदीक हाडून दिवंक शकना आमी.
बाकीचे खांग जेवंक पयसो पण आम्ही दिवंक शकना ते सोडून दी आमच्या हाती पांयांक सुशेग असले आम्ही कष्ट करूंक शकता पण उदीक आम्ही खंयतले हाडूंक शकना न्हू म्हणून आम्ही सरकाराकडे मागता आमकां टायमींग उदीक तरी दिया हे नळ सोडणारे आमचे गाववाले भावच आसा ते लांबचे ना पण ते सुद्धा म्हणतात तुम्ही चला खंय वयता ती चला आम्ही सोडला ते येऊन विचारतात आमकां तू पाणी येयला पाणी येयला पाणी येयला म्हणटा म्हणजे हे कशें करा येवंक ना त्या का प्रत्येक जाणांक हो पाणी दितलो आमकां एक सारको तुम्ही नळ चालू करा एक टायम दवरा तुम्ही खंयसल्या टायमार बाबा उदीक सोडपाचें खंयसल्या टायमार उदीक मेळटा उदकाक टायम नासता पोटा पाण्याक चाये पाण्याक सगळ्याक टायम लागता पण उदकाक टायम लागता हात धुवंक उदीक जाय पडटा टॉयलेटीक उदीक जाय पडटा सगळ्या कामाक आमकां उदीक जाय पडटा उदकाक एकदां आमी भरल्या उपरांत उदीक काय तुमकां परत सांगूंक शकना न्हू तुम्ही काय आमकां उदकाकच तुम्ही आमकां सतायतात कितें कसलो प्रॉब्लेम आसा एकदा तुम्ही सांगता जॉईन मोडलं आम्ही मान्य करता टाकी मोडली खंयसले आनी कितें जाल्यार तुमचे चॉकअप आसा तुमचे वयर आसा हे तुमकां दिसता अशें कितले आमचे उंचे आसा घराची खंय चट्टी आसा चट्टी येनालो डोंगरांनी लोकांनी घरां बांदली मसुंड्यांनी लोकांनी घरां बांदली वयर डोंगराक उदीक येता आनी आमकां कित्याक नळ येना 8 महिने झाले 7 महिने धर आमच्या नळामध्ये लीक पाणी येना. कित्या खातीर हा त्यांका जर विचारलं की नाही पाणी किती चॉकअप झालं म्हणतात तुमची लाईन दुसरी घेऊक जाय तुम्ही म्हणून पाईप दुसरी देता असे सांगतात फुल पाणी जर सोडलं तर आमका पाणी येतं पण फुल पाणी सोडित ना त्यांना सांगतात आम्ही आता सोडलं असं 7 महिने सांगान बघला आणि नळ सोडलो का ते बघू हो बघ नळ इलो हो बघ नळ असे सांगतात आता किती येऊन तुम्ही बघिनात पाणी फुल सोडलं का येता मगे ह्या मगे येता पाणी ह्या मगे येता फुल सोडला तर त्या दिवशी रघुन शेट्टीचो वाईट दिसतो त्याला आमका पाणी येईल 3 दीस सारखं पाणी येईल सारखे आमका येईल बारीक पाणी सोडलेलं पाणी येता काय सांगतो भारतांत पयलेच फावट घडोवन हाडिल्ले आनी गोंयांत आयोजीत केल्ल्या पर्पल फेस्टाक खासा क्षमतेच्या व्यक्ती कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या महोत्सवाचो समारोप आयताराक जालो. ह्या वेळार खासा क्षमतेच्या व्यक्तींनी वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे ह्या महोत्सवाक मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित आशिल्ले. Now, the winner for Mrs. Deaf India is Varsha from Kerala. Varsha from Kerala. The team leader, Vishan, be at the center. On behalf of everyone, Vishan will take this moment though. And thank you so much for the brilliant performance on the first day. Thank you. Please, give a big round of applause. Yeah, you can wave your hands. Give flying kisses also if you want. Please. Mr. Deaf India 2023. First runner-up is Harish Chauhan from Now we are announcing Mr. Deaf India 2023. आयतारा दिव्या राणीन पर्पल फेस्टाक वचून दिव्यांग व्यक्ती कडेन भासाभास केली. आयतारच्या डेफ व्यक्तींच्या मिस आणि मिसेस कार्यावळीक ती मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उपस्थित आशिल्ली. तशेंच ह्या खासा क्षमतेच्या व्यक्तींक संद मेळोवन तांची उर्बा वाडयल्ल्या खातीर मंत्री सुभाष फळदेसायची आणि पाऊसकाराची तिणें तोखणाय केली. Yeah, correct. So this one. breathless அந்த ஸ்பீடு மட்டும் ஸ்பீட்
पर्पल फेस्टिवल फर्स्ट टायम गोंयांत आयोजीत जाला, इंडियेन फर्स्ट टायम आयोजीत जाला आनी आमच्या गोंया राज्यान पयले फावटी हे आयोजीत जाला थँक्स टू आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आनी मिस्टर पावसकर जे आमचे कमिशनर आसा. हे जे आज एक्सपिरियन्स म्हाका पळय जाला ते आय एम रियली ऑस्ट्रक आनी डम स्ट्रक म्हणटा तशें की हे अशे प्रोग्राम इतल्या स्केलार जावपाक शकता अँड इट्स रियली कमेंडेबल की तांणी हे आमच्या गोंय राज्यान हे दिल्यान ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑलमोस्ट 5,000 डेलिगेट्स टू कम टू गोवा एंड एक्सपिरियन्स दीस. जेन्ना अशे प्लॅटफॉर्म दिता स्पेशली एबल्ड लोकांक सो तांचे जे कितें टॅलंट आसा ते दाखोवपाक शकता ते यू नो फॉर वेन यू हॅव अ प्लॅटफॉर्म लायक दीस. आनी इट जस्ट मेक्स अस ऑल्सो अंडरस्टँड की ते खंयच्याच दृश्टीन कमी ना. जो टॅलंट तांच्या भितर आसा तांकां तर सपोर्ट मेळो आपल्या फॅमिलीचो, फ्रेंड्साचो, सोसायटीचो, कितें जाय ते तांच्या ते कितें केपेबल आसा ते अचीव करपाक शकता. मोपा विमानतळाक मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळ म्हणून नाव दिवन लेगीत अजून GMR ह्या कंपनीन तांणी लायिल्ले नांवाचे तक्ते लावंक नात. औपचारीक पद्दतीन सरकारान दिल्लें नांव दिवचे बगर GMR कंपनी आपणे आदी दिल्ले नांवाचेच तक्ते अजून मेरेन लायल्यात. थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार हांचेय लक्ष ना असो आरोप जितेंद्र गांवकार हांणी केला. हाचे वयल्यान आतां विमानतळाचे सगळे निर्णय GMR कंपनी घेतले काय कितें असो प्रश्न गांवकार हांणी उपरासला. एअरपोर्टाचेर जेन्ना 11 डिसेंबराक इनॉग्रेशन जालें ऑफिशियली त्या इनॉग्रेशन सेरेमनीक देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब येयल्ले आनी त्यांच्या हस्तुकी हे उक्तावण जाल्लें तेन्ना नांव दिल्लें मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. पूण तेच्या एक म्हयने पयलीं ज्या कंपनीन एअरपोर्टाचें काम घेतलेलें आनी ज्या कंपनीक सरकारान ही जमीन आसा ही एअरपोर्टाची जमीन डेव्हलप करचे खातीर लीजार दिल्ली ती GMR कंपनीन सगळे ते वचात ते नामकरण केल्लेले एअरपोर्टाचे न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. जेन्ना ऑफिशियली केंद्र सरकारान उक्तावण करून तेजें नांव जाहीर केलें मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्यार ते बोर्ड अजून कित्याक लागूंक ना. GMRान जे नामकरण दिल्लेले न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ते प्रत्येक नाक्याचेर प्रत्येक जंक्शनाचेर वचत थंय तेंचे बोर्ड अजून चालू आसा. म्हणजे हेतून कितें कांयच कळना, कन्फ्युजन आसा आमी की ऑफिशियल नांव दिलें ते सारकें का GMR जे ठरयता ते सारकें. आनी जर तशें आसात हे बोर्ड जर हलनात जाल्यार अशें एकंदरीत म्हणूं येता आमी की GMR होल एंड सोल सगळे ठरयतले एअरपोर्टाचेर आनी सरकार लोकांक पिशान काडटा न्हू ह्या गजालीन की बाबा अमक्या नेत्याचें नांव दिलें एअरपोर्टार लोक खूश जाले पूण एक्चुअली नांव जे सगळे नांवांच्या फलकाचेर येवपाक जाय आसले ते फलकाचेर नांवां येवंक ना अजून. आनी ह्या गजालीक आमदार ओगी आसा अजून मेरेन. आमदार कितें उलयना पेडण्याचो. जालो जाल्यार बरो जालो सखियां साद घाला गे. पौष म्हयनो लागलो की गोंयच्या गांवांतल्या वाड्या वयली सगळीं जाणटी चलयो बायलां आवय भयणी धालोंची गितां गुणगुणपाक लागतात. ह्या म्हयन्याची पुनव धरूनच बायलां धालो खेळटात. हाका मालनी पुलव अशें म्हणटात. मालन म्हणजेच बायल. तांचो हो उत्सव धालो उत्सव. पळोवया आंब्याची ताळी आनी कोमाची किल्ली म्हणून वाऱ्याच्या रुपान येवपी सातेर मायेच्या दर्शनाचो मांद्रे वाठारांतलो हो धालो उत्सव. वर्षा आश्वेकराचो खासा रिपोर्ट. हो धालो 5 दीस म्हणजेच 5 राती खेळटात. पहिल्या दिसा धाल्याच्या मांडार बायलां जमतात आनी वंदयती मायेक सांगणे करून देवीची पुजा करतात. उपरांत देवीची ओटी भरून धालांक सुरवात जाता. धाल्याक उबे रावपाचें काय म्हणून मागीर सगळे साफ करतात. राष्ट्रोळ्या कडेन गोठण घालता अशी भटूय जेवयता आनी साफ करतात आनी राती कडेन मागीर रावतात. मागीर सगळीं बायलां येतात. दादले फक्त देवाचो नाल्ल दवरतात, प्रसाद आमी दवरता बायलां आनी गाराणें घालता. म्हणजे कोण आतां खेळटात न्हू सबंद रात कोणाक कितें जावचें न्हू
अशें म्हणा आनी मागीर आमी खेळटा आणि सगळी उभी राहून म्हणता देवाची सगळी फुगडी घालता आणि धालो म्हणटा आणि खेळटा. बायला नववारी कापड नेसून माथ्यान फाती फुलां माळून नटून थटून एकठांय येवन धालो खेळटात. बायला एकमेकाक तोंड करून 2 ओळींनी उबी रावतात. ओळीत उबी राविल्ली बायलां एकमेकांच्या हातात हात घालून धाल्याची गितां म्हणत कमर बागयत आनी मुखार पावलां घालीत फुडें वतात आनी परत फाटीं येतात. तशेंच तरेन धाल्यांची साबार गितां म्हणत रातभर धालो खेळटा. धालाची सुरवात श्री धालो गे आमी धालांनी खेळुया गे आमी धालांनी खेळुया ह्या गितान सुरवात जाता. कार्तिक महिना मला निपून झाला गे मला निपून झाला गे मला निपून झाला गे झाल्या झाल्या बरा झाला तुळशी माती आम्ही अडू गे तुळशी माती आम्ही हलू गे तुळशी आम्ही घालू गे. धालांची निमणी रात चड म्हत्वाची. हे रातीक जागरण करप गरजेचें आसता. बायलो तरेकवार फुगड्यो घालतात आनी हेर गितां गातात. तशेंच धाल्याचे निमणे राती पिंगळी रंगतात. ह्या वेळार एक बायल दादल्याच्या भेसान तयार जाता आनी धाल्यांच्या मांडार तशेंच गांवांतल्या घराघरांनी नाचत भोंवता. तशेंच रेमको, न्हवरो व्हंकल, सावद मारप साबार प्रकार सादर करतात. उमेदीचो म्हणून असो बरोच उमेदीचो असो धालो. बायलां एकत्र येता आमची अशी आनी हेतून अशे दादले बी तशें हें जायना आमचें कळ्ळें न्हू. तेंचो एक शिगम्यांचो हें आसता दादल्यांचो आनी आमचो बायलांचो आमी अशी सगळीं एकत्र अशी मेळटा फुगड्यो म्हणटा धाल्यांच्यो म्हणटा आनी बरी मेळोन मिसळून अशी आसता. आमकां ही उमेद आहा न्हू हेका धाल्याक येवपाची. आमकां कितलें काम आसलें न्हू आमी करून बेगीन आमकां येवपाक जाय न्हू म्हणून आमी सगळें आमच्या घरा कडलें काम करता आनी आमी बेगीन आमी येता कित्याक आमकां धाल्याक वचपाक जाय म्हणून आमी बेगीन बेगीन करून आमचे हांगा येता. हांगा येयले आमकां खूब अशी उमेद येता गावपाक बी बरें दिसता. जशी जशी सकाळ जाता तशे फातोडेर धाल्याच्या मांडार शेण सारयतात व शेणाचो शिताडो घालतात आनी धालाची समाप्ती जाता. ही सगळी मजा आमच्या लोकसंस्कृताय आमकां गांवगिऱ्या वाठारांनी चड पळोवपाक मेळटात. वर्षा आश्वेकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओशेल शिवोली क्षेत्रपालाच्या देवळान मंगळारा सावन धालांक सुरवात जाल्ली. धालो 5 दीस सुरू आसता. शेनवारा धाल्याची निमणी रात आशिल्ली. गांवांतल्यो सगळ्यो सवाशीण बायलां पारंपारीक पद्दतीन शृंगार करून पुराय रात जागयतात. धालाच्या मांडार एकठांय येवन धालाची गितां गावन वेगवेगळे पारंपारीक खेळ खेळटात. ह्या वेळार ल्हान भुरगीं तशेंच सवायशीण बायलां व्हडा संख्येन उपस्थित असतात. निमण्या दिसा सकाळच्या पारार गाराणे घाले उपरांत धालाची सांगता जाता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.